ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮಿಗೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. GSB ಸಮಾಜಾಚೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ Aruna Masala presents GSB Chef number 1 powered by Arch Pharma Labs Limited and DBS. या कुकिंग कॉम्पिटिशन आचे ऑडिशन्स आजी मंगळूरांतू टीव्ही रमण पै हॉलांतू जत्तस. सो हांव फुल एक्सायटेड आसा या ऑडिशन्साक. पळोवया आज कोण पुरा येताची पार्टिसिपेंट्स, कसं पुरा हाडताची, कसं पुरा करताची, ऑल्सो कोण पुरा विन जातात, या पुरा विषय आज ही पळोवया. येयाच Aruna Masala presents GSB Chef number 1 powered by Arch Pharma Labs Limited and DBS. या कुकिंग कॉम्पिटिशनाचे ऑडिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट झालेले आसा. हांगा मंगळूराच्या टीव्ही रमण पै हॉलांतू आज ऑडिशन्स जातस. आमगेलो टू मस्त आमगेल कंटेस्टंट्स आसा ती. हांग पुरे जनाक आतां एक एकले रजिस्ट्रेशन जाल्लें तनी हांगा आयल्याची. हांग आज नंतर इतले कंटेस्टंट्स आयलेले आसा ऑलरेडी आनी की मस्त मस्त जण येवच्या बाकी आसा ती. आणि आज आमगे लोट आसा ती वन ऑफ द जजेस वासुदेव कामत सर. हांणी एक IT प्रोफेशनल आणि एक पॅशनेट शेफ जावन आसा ती. सर तुमकां हांव ऑडिशन्सा करत पूर्वक जावन स्वागत करता. थँक्यू. तुमकां पुरजाणा नमस्कार. सर या यूथ ऑफ GSB तांणी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलेलें आसा. हाचे विशय तुमगेलो अभिप्राय सांगा सर. हांव राखता आशिल्लो यूथ ऑफ GSB येदोळताय 4 सीझन ऑफ वॉयस ऑफ GSB केलेले. तशे खाणाचे केदान येतपण हांव राखता आशिल्लो. आय थिंक त्या वेळी एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट कोणाक एक पुश करता म्हळ्यार एक लायक खाण दिल्यार कोणाकय पुश करयात. सो तशी आय वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस कॉम्पिटिशन. येस सर एक IT प्रोफेशनल म्हणून मेल फर्स्ट मत आयिल्लें तुमगे तसल्यारी तुमगे कुकिंग जर्नी कशी स्टार्ट केल्या म्हूण तुमगे विक्षकांक एक तुमगे कुकिंग जर्नी विशय सांगता. आमी कॅलिकट अवॉर्ड दिलेलो हांव. तशी हेजे कडेन हांव आनी म्हगेलो भाव आमकां काम आशिल्लें. आमकां स्कूल वचचें आशिल्लें. तशी पूर जाणांनी ओट म्हणल्यार मात्र कसलें काम अजात तशें अम्माक आनी अण्णाक हेल्प करचे खातीर आय स्टार्टड एंड ऑफकोर्स ल्हान अम्माक केन्ना हेल्प करता आशिल्लो कंतोचकी वेजिटेबल कट करचकी पोळ खायचे. तशें आय स्टार्टड दॅट एंड कपल ऑफ टायम्स वेन माय मदर वॉज नॉट वेल somebody had to take care of some of the aspects. So amma maka continuous instruction dits ashile hav te follow karche ashile. So that is how I started. And the relation with the IT is that as part of the IT profession maka US वचक opportunity मेळ्ळेले. तशी roommates anotu ani raptana the easiest thing to do is cooking. So that the cleaning activity somebody else can take. Okay. Yes. So अशी तुमगे कुकिंग जर्नी स्टार्ट जालें. So you love cooking, sir? Absolutely. So it is my weekend stress buster. Oh, okay. Apart from the IT job, तुमका cooking मस्त interest जाता. Yeah. Yes, sir. So we look forward आज तुमका judges आणि तो या प्रोग्राम पार्टिसिपेट करू का. मस्त धन्यवाद. Thank you. हांवें रुची रुची खाण खावच्याक हांवें उत्सुक जावन म्हाका थोडे रेसिपी शिकूंक मेळटा म्हणून हांव लेखता. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. नमस्ते. आमगेलो अनेक जजेस आसात ती सुधाकर नायक सर. हांणी बागशा मणिपाल हाचे असिस्टंट प्रोफेसर जावन आसा ती. सर तुमकां ह्या ऑडिशन्साक हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. सर सो अदर दॅन बीइंग अ प्रोफेसर तुमगे विंगड कसं ना कुकिंग रिलेटेड अचीवमेंट्स आसा. अचीवमेंट्स म्हणून सांगता जाल्यार मस्त वर्स तुला ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 years जाला कुकिंग प्रोफेशन आयला. बॉम्बेन तू JW मॅरियट हॉटेलान तू इटालियन शेफ जावन आशिल्लो. येस. आनी ऑलमोस्ट एक 4 ते 5 वर्सां हांव बॉम्बेन तुची हॅट मॅरियट
आनी तांचो स्पेशालिटी रेस्टॉरंट शेफ जावन आशिल्लो म्हगेल स्पेशालिटी क्युझिन्स इटालियन आनी अमेरिकन क्युझिन ओके एस्पेशली आनी अमेरिकन क्युझिनान तो टेक्स मॅक्स म्हूण सांगून एक क्युझिन आसा ओके त्या मिक्सचर ऑफ अमेरिकन एज वेल एज टेक्सस बेस्ड कुकिंग इन्क्लुडींग मेक्सिकन ओके त्या सोन क्रिओल म्हूण सांगून एक क्युझिन आसा मायामी बेजाच्या ताच्या सो आनी हांव बाय एड्युकेशन हांव स्पेशलायझेशन अमेरिकन केलेला फ्रॉम अमेरिकन कलनरी फेडरेशन त्या सोन आतां एक 2011 हांव टिचिंगांत येता ओके सो ऑलमोस्ट एक 2,500 चेडवां आमकां शिकयला वंडरफुल ऑल ओवर द इंडिया एंड वर्ल्ड इन कलनरी आनी आफ्टर इन टीचिंग इंडस्ट्री वेरियड क्विजिन्स फ्रॉम इंडियन साऊथ इंडियन एस्पेशली नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन आनी कोंकणी क्विजिनांतूय सुमार कडेन शिकयला त्या सोन रिसंटली एक बेंगलोरान ITC तंगेले गार्डेना म्हणून एक हॉटेल आसा तांत हांव कोंकणी फूड फेस्टिवल एस्पेशली मँगलोरियन फूड फेस्टिवल केलेलो आसा एक वार ओके नायस आनी सिजनल क्विजीन एस्पेशली पावसाळी रांदप ताची पयर आमी वर्कशॉप केला फूड फेस्टिवल कंडक्ट केला त्या सोन एक बुकाच्या उपवतर ऑथर हय एक आमचेगेल बुक आसा कुकिंग कुक बुक विच इज नेम्ड एज आमचेगेले डिलाइट्स म्हणून सांगून सो तांतू पुरा रेसिपीज इट्स अ रेसिपी बुक अवेलेबल इन Amazon ऑल्सो इन ई-बुक फॉर्मॅट कोणाक इंट्रस्ट आसा ताणें ऑर्डर करून घेवया समथिंग मेन्शन वर्दी सर नाव कसं म्हणलं बुकाच तुम्ही आमचेगेल डिलाइट्स आमचीकडे डिलाइट्स म्हणाल एक बुकच सांगेला अमेझॉनार अवेलेबल असतं इंटरेस्टेड पुरा आमचीकडे रेसिपीज तांतू मेळटा असतं आनी त्या बुक इज मोर फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स मारी केलो पराय आमचेगेल हिस्ट्री ओके कुकिंग रिलेटेड हिस्ट्री त्या सोन सुमार जावपाक तसले इन्फॉर्मेशन आसतात ओके इंट्रस्ट आशिल्ला तांणी ई-बुक फॉर्मॅटार घेवेत येस त्या सोन आतां एक सादारण 12 वर्सां टीचिंग इज माय मेन इंट्रस्ट एज वेल एज सुमार जाण चेडू हू वॉन्ट्स टू बी chef in the future I try and share as much knowledge from my end as possible ओके so that is more about me येस तर घरान तू करताच की तुम्ही it's a part cooking is a life now Okay. so there is no option I have to keep updating my skills येस so घर असो कॉलेज असो रंदप डेली पुरवस तुमगे डिपार्टमेंट तशी सो तितलेची आनी Youth of GSB has given me an opportunity to be a judge for the chef number 1 so I'm really honored आणि I'm obliged in fact येस सो या Youth of GSB तांणी फर्स्ट टाइम एक कुकिंग कॉम्पिटिशन करता आशिल्लें सो हाचे कसो ओपिनियन सर तुमगेलो it gives a way for a lot of home cooks especially कोण एक म्हाका घरांत पळय तांगेले एक 4 फॅमिली मेंबर्स सगळे कुक करता आशिल्ले पॅशन आसा तांगेले एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन दिसचे म्हाका दिसता तांणी हांगा येवन पार्टिसिपेट करून पाय एक आयडेंटिटी मेळटले तांकां इनफॅक्ट नोबडी कोणाक तांगे रिलेटिव्स गोतना तांणी एक लायक कुक आनी मुखारसून तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळच्या पुरो फॅमिली मेंबर्स तांकां डिलिशियस फूड टेस्ट करचे सो त्या एक ओपिनियन म्हगेलें एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट इन टर्म्स ऑफ आमच्या समाजाक आमगेल क्विझिन इज व्हेरी डायवर्सिफाईड बिकॉज तुमी पळयल्यार वी हॅव बीन ट्रॅव्हलिंग अ लॉट फ्रॉम आवर एन्सेस्ट्रल पिरियड वी ऑल नो अबाउट सारस्वत हिस्ट्री सो आमगेलो इन्फ्लुयन्स मस्त नमन्याचे आसा आमचे गेल्ले मँगलोरियन आसो गोवन आसो केरळचे आसाचे पुरे जाणांना रांदप तांतू ಸ್ವಲ್ಪ वेरिएशन्स सो त्या एक आमी ह्या शो मुखांतर 4 जाणां तिनसू येता सो दॅट इज वन एडवांटेज ऑफ कमेन्सिंग दिस पर्टिक्युलर शो एंड होपफुली असल मस्त शो जावो विदिन आवर Youth of GSB चॅनल एंड सुमार जाणांक ह्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तांगे एक्सपिरियन्स आयत रावन तांगेलेच एक शो टॅलंट शोकेस करच्याक सो I'm really obliged also to be a part of this panel. Thank you so much. Thank you. So looking forward to judges audition saka. Very much. So thank you so much. Dhanyawad. नमस्ते आमगे अनेक जजेस सती सुभद्रा नायक मैम तुमके प्रोग्रामाक हांव पूर्वक जावन स्वागत करता हांणी
culinary arts Vaksha Manipala antu angel bachelor of arts kelala sir ani 21 years of age the young and dynamic age antu tani tangel own business start kelala sir so chef mono ma'am so chef are related to me कसले business कसा पूरा cover करता ती म्हणून एक आमगेल वीक्षकांक सांगता So SoChef is a small platform. It's a cloud kitchen basically. So what I do is I covered the cuisines that is global around our world. Okay. So I have covered Korean cuisines, Thai cuisines, Italian cuisines, French cuisines, and it goes on and on. okay पूरा variety cuisine okay So every month I keep changing my menu so that the crowd of Mangalore gets to try new and flavorful cuisine. okay so त्यांनी कशी तुका अप्रोच करत या ऑर्डर आणि करू and all that So you can approach me on Instagram. I usually take my DMs on Instagram or my WhatsApp. okay so तुम्ही कसले सुशेफ दोन ऑर्डर करका जाल्यार हंगेल Instagram हँडल हाका नावे WhatsApp हंगेल नंबर हाका तुम्ही अप्रोच करून ऑर्डर करता मॅम सो 21 years तुम्ही स्टार्ट केला सो म्हाका फर्स्ट कसं थॉट म्हळ्यार कसले चॅलेंजेस आशिल्ले की तुमगेली जर्नी कुकिंग जर्नी स्टार्ट करतना बिकॉज तुमगेले बिझनेस स्टार्ट करचे इज नॉट अ इजी थिंग जनरली जन एम्प्लॉयमेंट ऑप्ट करता ती बिकॉज ते सेफ असं सिक्युअर असं बट तुमगेले ओन ऑन्टरप्रिनल क्वालिटी री तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करचे समथिंग व्हेरी डिफरंट कसले चॅलेंजेस फेस केला की तुम्ही तुमगेल जर्नी इंटू So good that you got this point. So I started cooking when I was in 6th standard. Then వచ్చి వాసరి అని వచ్చును అమ్మకు హెల్ప్ కొచ్చా లూటి కొచ్చా ಮತ್ತೆ then ಮಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊಲೋ ಚದಿವುಚಾ ತಸಲ್ ಪುರೆ ಪೆಟಿ okay so the she 10th standard abouji then ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಕು ಉಸ್ಕ ಚೋಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜರಿ ಕಸ ಕೋರ್ಕ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ so then ತುಕುನೋಚಿ ಮಿಗೆಲ್ ಮತ್ತೆ goal set केलेला that I wanted to be a chef. okay then when it पूरे जन ಮಿಗೆಲ್ luggage पूरे इतले doctors ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ chartered accountants ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ engineers ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ everything else but a chef right so I was the only a person that wanted to be a chef in my class so it was not easy so ಮಿಗೆಲ್ teachers आणि पूरे केलो पटी बके कची but तुकसना दान पिन जाव कावा अडिके बट्टा जाव तश पूरे मोनो बकत केलेलस but I was very adamant about it and I was like nah man कसं but I want to be a chef म्हणते तर तुकनो decide केलं okay so then I gradually I went to Manipal. I did my culinary arts. It was 3 years. Then I got a job like you said because that was okay a thing. so job start केला तुम्ही So yeah, there's the twist. So I got my job, then I came back and COVID started jala. So I got a mail from this reputed company saying that, sorry ma'am, we cannot afford you because COVID. So that's when I was very disappointed. I was like, telling Mafkat Kasle Corona. I was disheartened. And then that's where it struck me that, you know, what if I start some cuisine? Then restaurants are pure band shida. So that's when I started my cloud kitchen. I started with a cake. Tres stitches mon cake I panaska. okay very That is, I think I introduced tres stitches in Mangalore. okay wonderful Yeah. So then that's how it started. And it grew to like global cuisines now. okay so ma'am a wonderful cooking journey from society into encouragement मिळना तशी थंय दुखून वापस जॉब दुखून business it's a long and a beautiful journey. I should really thank my parents for that. Yes. They're very supportive. so तुमगे family तुम्ही first chef की Yes. okay that's a very nice thing so yeah मी Youth of GSB first time a cooking competition arrange केलेला start केला so हाजी विषय तुमगे कसं opinion So first my call it na ki Shashik competition start jatas to me judge जाऊन येताच पामंत I was super excited. I was like mast jan migela mankechi they want to be a chef but they don't have a platform, especially home cooks I see a lot. Plus winner with age at journal sachi so I'm really excited. So more than judging I am taking it in another way that I get to learn something from it. learning both ways Yes, learning both ways. So I'm really excited and I'm really thankful to Youth of GSB for giving them such a wonderful platform. yes so thank you so much we look forward judging it आमगेलोटू आमगे कंटेस्टेंट नंबर 1 असती हंक मेंडिया माय नमस्कार तुमगे नाव प्रभा पै म्हणून खंय दोकून आयिल्ले तुमी आमी कद्री शिवबागा दोकून कद्री शिवबा कोडयाला दोकून आयलेची
तशी कशी माहिती तुमक फर्स्ट टाइम या कुकिंग कॉम्पिटिशन यूथ ऑफ GSB आनी करता सती हाजी विषय कसा अभिप्राय तुमगेला ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋಚನೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ GPL ಅಂತಾನೆ हांव कॉम्पीट केला ओके आणि मस्त कडेन आमगेली महिला मंडळी आणि हांव कॉम्पीट केला तसं पण म्हाका एक भंय म्हणून दिसनी जाल्यार एक नमुने एक्साइटमेंट कसं जातं असं नमुन्याचे फर्स्ट टाइम हे वच्चा हां तसं पण जाल्यार पळोवक आनी कशी जाता वचून जाता रे कसं येते म्हणून हां सो फुल एक्साइटेड असत कंटेस्टंट आयला ती कशी फील जाता माहिती जाताच की ते भंय म्हणून जायना तशें एक नमुने हे आतां तुम्ही आमी कोणाल कशी घेतली तांणी आनी म्हणून तसं प्रेमात ते येता तांकां आतां नमुने लायक जातलें की ना की म्हणून सांगून हां तशें कशें तुमकां मना आयला ह्या फाटी कॉम्पिटिशना येवंक का म्हणून इतली मना आयला इतले वेळा हांव येना म्हणून आशिल्लें सुरू एक दुवे म्हणाल नाका गो मा वच्चे म्हणून सांगून कडेन पुरा दिनान मेगेला आनी मुगोच्या सूर केले तूं वच्चे न्ही येता तूं वस मागीर पुरा दिनांनी मुगोच्या सूर करतना म्हाका आवय वच्चू काय येता कितले कडेन वतना हंगे किता वच्चनाचे रांबोवपा म्हूण सांगून हांव मागीर नांव कशी सुमार सकळ कॉम्पिटिशना पार्ट घेतला तुम्ही पार्ट घेतला तशी अंत एक वचा म्हणून तुमगे उमेद आहे ते कच्चा म्हणून उमेद येयला करेक्टर कसं नमना पुरा तुम्ही डिशेस केलेलं असं आज नाही तुम्ही युजली कसं पुरा क्युझिन्स केलेलं असं यूजली पत्रडे पोडी बन्स पानाक मागीर पूर्ण नमना आमची केलं रंदा पुरे आमचे गेलेले केले हांवें पत्रडो मागीर वेरे कसो केला बा मस्त नमन्याचे आयटम केला म्हाका प्रायज मेळ्ळा तांतू ओके तशें आज कशें दिसता मागीर तुमी हाडलें रंदा पयशे जातले की जजासाक हांवें वतना इता म्हळ्यार आतां पुराय हांव केल्ले डिशी तांकां पुराय ते खूश जाता की आतां नमने जाय की म्हणून वतना आतां नमने जाय म्हळ्यार म्हाका मेळेश ना जाल्यार फुडें टायप तांकां पयशे जाल्यार खंडीत मेळटले म्हणून मागीर मात ते एक येता असो ओके बारी खुशी माय ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू नमस्कार माय नमस्कार शेफ नंबर 1 तुमकां स्वागत तुम्ही खंय दुखून येयले माय आमी कद्री शिवबागा दुखून ओके नांव कशें तुमगेलें प्रभा पै म्हणून प्रभा माय आजी कसन करून हाडला फुल ग्रीन 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 दिसता सो तुम्ही ते ग्रीन आसाची म्हळ्यार आतां सीजन पावसाळी हे पावसाळी तायकील जेवचे वेळ तायकील ते पावसाळी म्हणून जेवचे तस करून ते तायकिळाचे एक आयटम करणार या म्हणून हांव ते तायकिळा आयटम करून घेवन येयन ओके हांव तायकिळा आंबट खाल्ला तायकिळा उपकर खाल्ला हें कसं हे तायकिळा खडी कशी करची हे आख्खा जीर मिरे तुप्पान भाजून तायकिळाय तुप्पान भाजून एक सायडा दवरून नारळू सोयी मिरसांग चिंचम घालून ल्हान करून वांटूचे कातचे वेळार हे भाजिल्ले आसता सायडा दवरले ते घालून एक 4 सुतो घालून काडचे मागीर चटकतेच्या दवरून ताका एक लायक तुप्पाचे लुसणे फण्ण घालचे हे जीवा भारी छांग पावसाळी खाल्ल्यार तांतू भारी छांग पावसाळी मात्र मेळचे बाकी वेळा मेळना तो तायकिळो पळयता म्हणून म्हणल्यार मग तायकेल म्हणले कोडले आतां पावसाळ्याचें खाण बट एक कसं म्हणल्यार बारी परमळ आसा पळयतना म्हळ्यार पळयतना कलर लायक आसा टेस्ट लायक आसा आनी एक प्रेजेंटेशन वायज तुमी तायकील दवरलें तेची चंद करून ऑर्गनायज करून दवरल्यार एक चंद दिसता टेस्ट वायज म्हळ्यार लायक आसा येदेची मीर कण चड जालें ना पावसाळ्याक लायक बट टेस्टाक येदेची ಸ್ವಲ್ಪ चडशे बट टेस्ट लायक जाला तो एक सोल कोटसाण मारतो सुद्धा कंचाचा काही जिरे असं बरं जीर आसा पळय जिरे शेके तायकील आंबट आनी केल्यार तांतूले सत्तू आमकां मेळना येता म्हळ्यार ते तळटान ताचे सत्तू बरें वता खरें हें केल्यार पर चेडू जाल्यार आमी दितानी हे पालका सूप म्हणून पिवचे दिल्यार तांणी घेताचे नानंतर चेडू खायना जाताचे
जीर मिरची लायक टेस्ट तुप्पान तू वय तुप्पा बाजू तुप्पानी पडटा टेस्ट आयला आनी चित्ता ओड्डूची वय तितला ऑटो लायक जाता वय आम्ही फर्स्ट टाइम करतो सर मस्त लायक तेंची ताजे कितें केलेलें आतां चेडू कोणाकय गुतना कडी म्हळ्यार आंबट वेळ कळटा पुरो जनाक जाल्यार हें खाल्यार आमकां चड बेनिफीट कडी येता म्हळ्यार आमगेलें देह खान तूं कसलें हें न्ही आसल्यार पळय तें पुरें हें जाता इवन आमगेलें मायग्रेन नाके पळय तायकिळ्या तेल करून घालता ताजे खातीर हांव तायकिळ्या कोंडी करून मार लायल्या तशी ओके सो तुमगेल्या तुम्ही कसं पुरा डिफरंट पोरण्या डिश कसं पुरा करताची तायकिळ्याचे तायकिळाच मात्र नाही विंगड कंचे करताची तायकिळ्याक सन्ना कोट्टो पत्रडो गजबजे आळबती पावसाळी पळय करचे सगळे तमन्याचे करता नॉन वेजे करता वेजे करता सो हे आजीनी कोविड आवडार आमी गेले सोन्नेन एक वॅन्डीज किचन म्हणून ओपन केला तशें आमी डेली कसं करता ते मेन्यू वॉट्सअपार घालताचे ते जाय आशिल्ले जेन्ना तांकां टायम दिताचे आमी इतले भितर ऑर्डर करता म्हणून तशी आमकां ऑर्डर येता तशें हांव नवनवन्याच करता आसता स्वीट्स आनी कसताच हां स्वीटय करता तुमगेले फेमस स्वीट खंयचा मेंगेले मडगेले स्वीट अरे जनाक घरा येईन त्या आपल्या सीझन व्हायचं आता कसं परबेक ते संकष्टी असताना उपास हाकपणे मुगा दाळीचे न्ही केल्यार ते चंपू जाता म्हणून ते पुरे करता आसता स्वीटा पुरे तशी संकष्टी आयटम तशी परबे वेळार परबे आयटम तशी आमी ते किचन सूर केलें मागीर ती मेलसून कामां वता क्लोज करया म्हळ्यार जना क्लोज केले एक 4 दिवस जना ये ना तुमी रिक्वेस्ट आमकां दिवका आमकां हें करूनच जा म्हणून तशें मागीर जालें तितलें आमी कसं करता तेंची घालची ऑर्डराक जायत मे ओके तुमकां मेळून बारी खुशी जाता बारीक खुशी जाली तुमकां पळोवन सुरू येता हांव लेखलें ज्यूस कशी आसा ती म्हण जाल्यार तुमगेलें हसूकी तोंड पळोवन म्हाका कितें धैर्यान येवन उलोवच्याक काही समज जालें आमकां धैर्य जालें तुमकां पळोवन ओके थँक्यू ऑल द बेस्ट कशी जाला ओके थँक्यू ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 आणि ही टेस्टिंग सेशन मुगसून आयल्याची सो कशी आशिल्ली माय एक्सपिरियन्स तुमगेलो ओवरऑल टेस्टिंग मारी लायक जाला मारी लायक जाल्लो हांव भितर वता लेखीला काय म्हाका लायक दिल्ले म्हाका म्हळ्यार जड्जस कशें आसा जी कसले ते म्हण खूश कशिल्ले जाल्यार जड्जस बार लायक हासमुकी जावन आशिल्ली पूण म्हाका टेंशन ना जालें भंय ना कम्फर्टेबल जालें ओके तुमगे सिलेक्शन जातल की सिलेक्शन जातल की ना म्हणले क्वेश्चन न्ही म्हाका फूड फोन छान फोन एक कुकिंगा बारी इंट्रस्ट हय तसो कोण फूड फोन हांव खंय कॉम्पिटिशन आसल्यार खंय कसले करचे आनी म्हाका 4 जाणां वांटून खावचे म्हळ्यार बारी खुशी कोणी मेगेल केल्लें खावन छान गेला म्हळ्यार म्हाका बारी खुशी जाता आशिल्लें खावचे खावचे हय न्ही उमेदी तशी म्हाका हें पण ते एक हे वच्चा म्हणून जालें ते सो त्या नंतर हांव आमगेले घरकड मेल सुन्नेन वॅन्डीज किचन म्हणून एक ओपन केला एक कोविडा वेळार पुरो जनाक फूड जाय म्हणून सांगून कसले न तर घरकड बसून या म्हणून सांगून वॅन्डीज किचन म्हणून ओपन केलं वॅन्डीज किचन म्हणून वॅन्डीज किचन कसं पुरो तुमगेला आमी कसं करता घरकडे ते आमी ऑर्डराक घालचे आमकां ऑर्डर येता आसता कशी त्यांनी तुमकां ऑर्डर दिवेत ते वॉट्सॅपार ती घालता मेगेल सून हां कसं करता आज आमगेले मेनू घालता आनी तुमकां जाय जाल्यार 1-2 घंटे भितर टायमिंग्स दिता तितले भितर घाल्यार आमी हें करता वॉट्सॅपार तांगेले मेनू येता तुमकां जावं अशें तुमी तांगेला वॉट्सॅपार मेसेज करून ऑर्डर करायचं वॅन्डीज किचन म्हणून नाव हय ओके सो आतां तसल्यार हे कॉम्पिटिशनाक तुमगे होप आसता न्हय होप आसूं काय करूं लायक जाला म्हणून म्हळ्यार जड्जस भितर आमकां एक हेल्प करतली पुरे भारी छान आशिल्ली पुरे तसो करून म्हाका मागीर टेंशन ना जालें म्हाका वताना तसो पण एक येदेची मेळू पुरो म्हणून एक चान्स मेळना नंतरी काय म्हाका ना बेजार ना येता म्हळ्यार आनी ते कॉम्पीट करूं मेळिल्ले एक व्हडले विशय पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट येस ओके ऑल द बेस्ट वाय थँक्यू सो
सो आमगेलो आसा कंटेस्टंट नंबर 2. हॅलो. हाय सो तुमगे नाव सर? हांव सार्थक नायक म्हणसो. सार्थक नायक. खंय दुखून येयल्याची? हांव मंगळुरांचोच. मंगळुरा दुखून वच. ओके. सो फर्स्ट टाइम आमगे यूथ ऑफ GSB कुकिंग कॉम्पिटिशन एक स्टार्ट केलेलं सर. Right. सो इतले मना आयले. हाऊ डिड यू फील की हांव येऊ का हांगा पार्ट कर का म्हूण कशी फील जाल्लें? म्हाका गत नाशिल्लें जातास म्हूण हांगा Okay. अम्मान सांगिल्लें की शेफ नंबर 1 म्हूण शो जातास यूथ ऑफ GSB पार्टिसिपेट करता जाय तर ट्राय करया म्हूण सांग. फूड केला की खंयचे कॉम्पिटिशना पार्ट कुकिंग कॉम्पिटिशनान तू? पार्ट करने हांव आनी तो यूथ ऑफ GSB दुखून कशें की आशिल्लें आमगेल वासरी आमगेल वसरी तांत पार्ट घेतला वा? ओके. सो ऑलरेडी आमगेल वासरीन पार्ट घेतला सर. वॉट अबाउट कुकिंग कॉम्पिटिशन? फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिशना पार्ट घेतला सर की पुढे केला? कॉलेज आसून फर्स्ट टायम. कॉलेज आसतना न्ही पार्ट घेतला. सो कुकिंग कसं तुमगेल हॉबी पॅशन? आय एम स्टडींग कुकिंग लायक आय एम अ स्टुडंट ऑफ culinary arts. ओके. सो तुम्ही कलिनरी आर्ट्स म्हापशा Vaksha, yes. मणिपाला वागशान तू कलिनरी आर्ट्स करता ती. सो युअर अ स्टुडंट नाव. Yes. सो एनिवे स्टुडंट प्रोफेशन इज जाल्यार पॅशन इज जाल्यार. सो घरांत करतास की तुम्ही कुकिंग? हांव करतोय. हांव संडेज म्हळ्यार आमान वसर म्हाका सोडलात. ओके. सो वरलेल दीस आम्हाला डिपार्टमेंट संडेज तुमगेल डिपार्टमेंट. ओके. सो कसं पुरो क्युझिन्स केलेलं असेल दोळो? हांव घरा सरान तू घरा हांव चटती जावन इंडियन करचे बिकॉज पुरा जाण काडटात म्हूण गोत्ता सर. ओके. सो इंडियन करचे मस्त मागीर आमची केला की आमचे गेल्यार केलात आम्हाला हेल्प कवर न्हू. हां. सो आमकां कशी आसता शिकवचा आमची केला? ओके. सो हाऊ डू यू फील कशें जाता असं नेक्स्ट तुमकां आतां जजेसाला वचून प्रेझेंट करूं आसता? हाऊ आर यू फिलींग? लिटल एंग्शियस लिटल कॉन्फिडेंट. ओके. सो म्हळ्यार भंय म्हूण ना जाल्यार बट यू गिविंग युअर बेस्ट. या गिविंग माय बेस्ट. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅಸ ಬಟ್ ಇಟ್ಲೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi, तुमचं नाव कशी? हांव सार्थक नायक. And how old are you, Sarthak? I'm 20 years old. 20 years old. So what have you got for us? This is my take on a pista roll. This is pista crumble kaju roll. Okay. So it's not a typical pista, like the roll you get inside, it's pista crumbled and then it's rolled. So yeah. So is it, does it come with the stuffing? Yes, it's stuffed inside. Stuffed in. So how long did it take for you to prepare it? This took me around an hour and a half almost. Okay. So can we have? Sure. सार्थक नवा सर. सार्थक कसं कोण नसतं? हांव मणिपाला शिकतास. आणि पण आमचं स्टुडंट स्टुडंट कसं वक्ष शाखतास तू? वक्षा culinary arts म्हणून. कोण खंयची इयरान आसत? हांव फायनल इयर आस. फायनल इयर. सो तुगेला फेवरेट cuisine जेव कसं आसकी? असं हांव इंटरेस्टेड आय मीन कन्फेक्शनरी एंड इंडियन क्युझिन. कन्फेक्शनरी आणि इंडियन. येसून कधी तो आता पिस्ता रोल म्हणून तू केला. हय. सो आख्खे टेक्स्चर येवच्या खातीर तू एक शुगर केलेलं यूज केलेलं. कशें केलेलं म्हणून एक सांगत ती सांगचे पळय. हय. हांव एक म्हळ्यार 1:1 शुगर एंड वॉटर. ते मेल्ट करून जातरी आय पुट 2 cups ऑफ cashew flour in समज ऑलमोस्ट 2 cups ऑफ त्या कुक करून त्या थोडे मेल्ट जातरी देन आय रोल इट आउट देन पिस्ता क्रम्बल घालून मागीर रोल करता. सो या cashew roll with pista crumble is the name of the dish. Yes. Okay. So last question, middle second. तू किती या चूज केलं dish? मग म्हळ्यार कसं स्वीट करूया म्हणून लेखला फर्स्ट कसं करताना. सो फर्स्ट टायम मिगेल मन आयली
सो पिस्ता रोल पुढे जाऊन खावा ना शकतो तर पिस्ता क्रम्बल ଆଉ काय सध्या ते काही मला थँक्यू तू सांगेल ना तू साखर मेल्ट केलं म्हणून सांगेल की त्या तुकडे साखरेचे तुझ्याचे तोंडा मेळतं असं साखर इज इट वेल मेल्टेड ऑर इट इज चेक आउट या येऊन असं त्या साखर तरी मिळून जाईनच ज्ञानेश आज केलेलं की आज केलं सकाळी किती वेळ लागतो का 1.5 घंटाला 1.5 घंटा लागला ओके नॉर्मली चेडवांक स्वीट म्हळ्यार थोड्याची मागशी तो स्वीट तू स्वीट खावची मागशी की आमकां स्वीट खावच खातीर तू केलाय स्वीट करता घरात खावयत सो तू खाते की ओके वॉट इज युअर फेवरेट फूड माइन इंडियन फर्स्ट इंडियन म्हाका प्रीती इंडियन फूड सो तांचो एक्सरसाइज जावपा म्हणून ओके why you chose this profession तू या नॉर्मली पुरा चेडवांक इंजिनियर जेवो डॉक्टर जेवो ज्या म्हणटा तसं तू मणिपाल वचून ह्या एरियान तू कसला शिकता तसं हांव म्हळ्यार विंगड जावन आसूं काय म्हणून केला सो आय वॉन्टेड टू गो फॉर समथींग विच नॉट मेनी पीपल हॅव गॉन फॉर ताचे खातीर हांव कलनरी आर्ट्स म्हणून चूज केला वॉट वॉज युअर पेरंट्स रिॲक्शन तांणी सांगेल तू कसं जाय कर बट समाज आसूं डिग्री उपर आसूं wish you the best I hope more students look at this also as a career option which and where you can become more successful as well. Thank you so much. Thank you. ओके सो आमगे दोट्यासाठी कंटेस्टंट नंबर 2 हांणी आतां टेस्टिंग सेशन जावन आयलेची सो पळय हांगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हूण सो कशें आशिल्लें तुमगेलें एक्सपिरियन्स सुरवे स्टेजार वतना म्हाका थोडे हात कडकडे ते ट्रेडर ओके मागीर स्टेजार वतना ते पुरा दवरून जातरी हांव जाग्यार वचून तरी थोडे कंफर्टेबल सो क्वेश्चन्स आनी एंगेज करताना कंफर्टेबल सो कशें दिसता तुमगे सिलेक्शन जाता की होप टफ कॉम्पिटिशन आशिल्लें टफ कॉम्पिटिशन आशिल्लें ओके being one of the youngest I think I have a chance so being one of the youngest one yes yeah okay so let's see yes wish you all the very thank you so much thank you so much ಸೊ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 असती ಹಂಗೆ कसं म्हणून बॅकग्राऊंड पळया हाय तुमगे नाव नमस्ते हांव वीणा नागराज पडियार वीणा नागराज पडियार खंयच्या गांवांत कोड्यानसीची कोड्यालचेची बाय बर्थ गुरपूर शने फॅमिलीची आणि कुंदापूर कामत फॅमिलीची ओके बाय मॅरिड विथ कुंदा पडियार फॅमिलीची पुंदा पडियार ओके सो तुमगेला या एक नमून म्हळ्यार GSB यूथ ऑफ GSB तांणी केलेलं एक फर्स्ट टायम एक कुकिंग कॉम्पिटिशन केलेलं सर हाजी कसं अभिप्राय तुमगेला आयकतना केन्ना रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट जालें की बरी एक्सायटेड बरी खुशी जाली मस्त पुरा कॉम्पिटिशन्स पडिल्ल्यांची यूथ ऑफ GSB ओटू ट्रीप मारी चमकल्यांची तशी ह्या रेजिस्ट्रेशन शो जाताना मी चेडवान सांगता मागीर एटलिस्ट ट्राय करी म्हणल्यार हांव फुडें टिचींगान तशी दिसता हांव लेक्चरर जावन आशिल्लें MBA करी MCOM शिकोवच्याक मात्र 10 years नंतर डिस्कंटिन्यू केलें फॅमिली कमिटमेंट्स आशिल्ली आतां मी होम बेकिंग स्टार्ट केला हांव सो तुमगेले होम बेकिंग आसता VB डिलाइट्स म्हणून कसं म्हणून VB डिलाइट्स म्हणून ओके एगलेस बेकिंग करता हांव सो त्या स्टार्ट जातरी आतां तेन्ना थोडेची टिचिंगांतल्यान ची दुसरेची फील्ड आई आनी विंगड एक गाई गेला फॅशन आशिल्लें बेकिंगान तूं आतां हांवें स्टार्ट करच्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हळ्यार घरत बसून बोर जाता कनेक्शन आसतील न्ही ते स्टार्ट करच्या पूण बंद जालें तशी चेडवांनी फॅमिलीन आनी चिकेची एनकरेज दोन जातरी आय स्टार्टेड माय ओन बेकिंग व्हेरी नायस एट 2 weeks ओके तशी यूथ ऑफ GSB केन्ना रेजिस्ट्रेशन ओपन कर की फर्स्ट थिंग माय चेडू न्ही तूं फस्ट थिंग म्हाका हेल्प करता ती बेकिंगाचें डेकोरेशन करच्याक तीन म्हणल्यार वाव रेजिस्टर करी जस्ट की जेन्ना हांव पळोवया
रजिस्टर करणे अराउंड 15 days जायचं रजिस्टर ज्यांना म्हणून कॉल येईल मागतं गेली तो GSB. ओके सो हॅपी फॉर दॅम. सो ह्या एक फर्स्ट टाइम आम्ही केलेलं सर तुमकां हाजी विशयी कळलं कशी एक कॉम्पिटिशन जत्तच म्हूण कशी एक अंदाज आयला फेसबुक पेज आली तुम्ही फॉलो करतात रेग्युलरली फॉलो करता अपडेट्स पळयता आसता तेशी अपडेट पळयतना खुशी जाली एटलीस्ट मंगळूर आसला बायचं गांव आसलें आनी मला वेगळो बांबोलो इज इन टू बँकिंग ट्रान्सफर वाचन हांव आनी म्हगे फॅमिली मंगळूर आशिल्ली निमित्ते आनी मंगळूरान तो टेक प्लेस कळ्ळे निमित्ते खुशी जाली की आय कॅन गो एंड पार्टिसिपेट. विनिंग ऑर नॉट विनिंग इज नॉट एट ऑल व्हेरी नाईस पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट ते पार्टिसिपेशन सो आता नेक्स्ट तुमकां आतां जजेस वचून प्रेझेंट करूं आसता सो कशी फील जाता तुमकां फर्स्ट टाइम वच्चें फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन एशी ऑडिशन जावचें दिस कॉम्पिटिशन्सांनी हांव करलां ऑनलायन प्रेजेंटेशन फॉर इन द फील्ड ऑफ बेकिंग एंड ऑल teaching and to face color audience, but this type of facing is for the first time. Okay. The chicken nervous, even having water to wear, the stomach up the butterflies that for the best. Okay, thank you so much. Right? Yeah, thank you. नमस्ते, तुम्ही नाव वीणा नागराज पडियार. तुम्ही आज कसं केलं आमकां फ्रूट कस्टर्ड क्रंची टिप्स कंट्रोल मैं कशें केलं म्हणून सांगितलं हांवें कस्टर्ड केला वॅनिला फ्लेवराचे आनी जेन्ना ते कूल करून दवरले देन फ्रुट्स फ्रेश फ्रुट्स एंड ड्राय फ्रुट्स दोन्ही मिक्स करून फ्रूट कस्टर्ड केलं. सो तुम्ही कस्टर्ड स्टार्टिंग तुकून केलें की तिथं रेडीमेड पावडर रेडीमेड पातळ कोरचे मिल्क बॉइलिंग करून कस्टर्ड प्रिपेर करून डायल्यूशन करून त्यानंतर बॉईल करून कस्टर्ड करून जातं ते हीट असतं लेट इट कोल्ड ऑफ फॉर सम टाइम देन आय केप्ट इट इन फ्रीज दवरून जातरी त्याची काही सॉलिड जात मग तांचं स्टार्च आशिल्ली न्ही ते सॉलिड जात कस्टर्ड बेस देन टुडे मॉर्निंग आतां ग्राइंड करून एडिशनल मिल्क आनी शुगर वॉज लिटल लेस ते कोण तरी लिक्विड कस्टर्ड जातं. तुम्ही खंयच्या गांवांतल्यान आयले बेसिकली मँगलोर आता कस्टर्ड पावडर तर तुम्ही रेडीमेड घेतलेलं वे रेडीमेड वेकफिल्डाच्यान वय कस्टर्ड पावडर यूज करना असे वेजिटेरियन कस्टर्ड करू कॉर्न स्टार्च आनी वय आता तुमगेले टेक्निकल वायज स्किल पळोवच्या एक कॉम्पिटिशनान तुम्ही यूज ऑफ इंग्रेडियंट कसान म्हणून ते एक फॅक्टर आसा रेडीमेड इंग्रेडियंट्स म्हळ्यार आमच्या भितर फ्रेश कट फ्रुट्स ड्राय फ्रुट्स and milk also and मोस्टली ऑल आर रेडीमेड न्ही एक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार खंयचे कॉम्पिटिशन म्हणल्यार एक सिरियसनेस आसा एस्पेशली आमची गेल फूड की आमगेला कल्चर शोगेस्त this is a dessert after food so which कसं म्हळ्यार एक कॉम्पिटिशन लेवलान तूं ह्या डिश वयवा म्हणून सांगून एक आलोचन करता हांव हे डेजर्ट कल म्हळ्यार आज अर्जंटली कोणी गेस्ट आयली म्हूण लायक आय डोंट हॅव द वेरियस इंग्रिडियंट्स रायट बट एटलीस्ट many of the households we will have the vanilla custard powder, so this is easily prepared by any housewife at home. Fruits asta dry fruits with raisins and dates and garkar astachi, so immediately if I get to notice that guests are coming today morning or afternoon, this is the easiest thing that I can do, like that karli lage. If otherwise also we can do with various raw materials also. Taste wise odd na, I like the taste, thank you, but competition limit dish ki type पडली question sorry, let's wait for the result. yeah sir questions can be So
हांव टेस्ट केलें काका हांवें ऑलरेडी सांगलें थोडे सकाळी पळयतना थोडे साकार ओन आशिल्ले म्हणून आनी थोडे गाळे तशे थोडे म्हाका happy लागता Okay, judges cultural level acheta mugotna. So keeping in mind the senior citizens also and the younger generation, is it very less sugar or something? म्हाका थोडे स्वीट म्हणटाना एक थोडे एक लेस जाले दिसता म्हाका. Oh, they have the dates and raisins doni ghala. So additional garnishing jatta tantuchi. Sugar wise content raisins and dates atuna ni island nimitti. I feel it can match the taste of that. ओके सो ह्या स्वीट नाही आशिल्ली जाल्यार विंगड तुमी कसन करून हाडटा आशिल्ल्याची Instant cake कर जाता केक हांव कोच म्हणलें केलें बिकॉज आय एम बेसिकली अ होम बेकर प्रोफेशनली आय वॉज इन टू टीचिंग बट आतां फॅमिली कमिटमेंट्स अशे निमित्त हांव होम बेकर जावन आसा सो रेग्युलरली आय डू द केक कसन टायप केक एगलेस केक्स वेरियस वेरायटीज आय थिंक तुमकां तांतू थोड्याची एक्सपर्टीज आशिल्ली जाल्यार तुमी तेंच करून हाडयत आशिल्ले म्हळ्यार ते तुमी करतच कशी घरकडे करतच ह्या रेग्युलरली करता आसता हांव कसलें म्हळ्यार डेजर्ट ऑल्सो वॉज वन ऑफ द ऑप्शन आनी कडी इमिडिएटली वेन यू गेस्ट्स आर कमिंग एट होम दिस इज द बेस्ट थिंग दॅट आय डू रेग्युलरली माय किड्स ऑल्सो प्रिफर दिस बिकॉज इट इज हेल्दी apart from custard which has milk in that and then there is fresh fruits आणि कडी dry fruits अशी निमित्ती it is a good healthy meal or dessert for the kids also. Okay. So they enjoy. मागल घर का birthday party आणि कसं असलं family get together. This is generally preferred item from my family and relatives also. Okay. So on the spot करू जाता. As sir said, you can get to I can prepare it by using various raw materials. But since this was dessert urgent means immediately for instant dessert for kajalari, this is one of the good options I feel. Maybe it is not a GSB item, but instant item can be prepared. ह्या कॉम्पिटिशन असताना तुमच्या त्या खंयच्यान तुमकां चड गोत खंयचे तुमी लायक करताची जेण प्रिफर करताची करकर गेस्ट फॅमिली आणि फ्रेंड्स आणि मिगल्ले लेगताले कजिन्स आणि आयलारी आनी सांगता विना तू कस्टर्ड कलर अप्लाय जाता म्हणून प्रिफर्ड आयटम आणि इन्स्टंट न्हू म्हाका ते इजी जाता कर कोण अभ्यास आसा कॉम्पिटिशन तुमगेल बेस्ट तुमी दिवका एक दोनीच कसं म्हणारी कस्टर्ड चेडू कोणाकी जातात कोणाकी लायक डिश जसं इम्प्रेस करच्याक त्या डिश म्हणून सांगून एक आलोचन कर तुम्ही मुखार चमकला नेक्स्ट राउंड आय एम शुअर तुम्ही लायक विंगड वेरायटीज करता तुमकां स्किल आस खंयच्या ते आय विल विश यू ऑल द बेस्ट थँक्यू आणि लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स तुमगेल फेवरान ते येवच तशी आमी होप करतात सो थँक्यू थँक्यू ಸೊ ಅಂಬೆ ಒಟ್ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಸತಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಜಾವನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಜಲ್ಲ ಮೋಣ ಆಯ್ಕೋಯ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಜಲ್ಲ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ wonderful session lekil tasan ki jao jan leke shi he judges asked different questions sir one of them asked about the taste someone asked they asked about the presentation part okay they said it was nice and different contestants came and me have so tangi lekal leke shi type of food so hangel interaction miga basically was a dessert after food and concentrating on health benefits okay the fruits the diets and it mustard probably that so basically it was a good session of live so thank you तुम कश दिसतस माय तुमगे सिलेक्शन जातल की आयचे ऑडिशन्स आणतो hoping for the best yes thank you so much all the very best my thank you आयचे ऑडिशनाचे कंटेस्टंट्स पुरा रेडी आसात हांगा आमी आतां मेळया आमगेले कंटेस्टंट नंबर 4 माय तुमगेलें नांव म्हगेलें नांव लक्ष्मी पै म्हणून हांव उडपादाकुनो उडपादाकुन येता ओके सो तुमकां हें आमगेलें यूथ ऑफ GSB तांणी केलेलें फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ए कुकिंग कॉम्पिटिशन हे कॉम्पिटिशनान तुमकां पार्टिसिपेट करका म्हणून मन आयिता येयलें म्हाका म्हगेल्या चेडवान म्हाका फस्ट लिंक पेटयलें लिंक पेटोवन घेवन मागीर फॉर्म फिलअप केलें
फॉर्म फिलअप केलं मागीर पद्मिनी शेणै म्हणून आसाची तांगेले कॉल येईल म्हाका म्हणून मागीर म्हाका एक इंट्रस्ट आयला ओके म्हाका एक कॉम्पिटिशन मस्त दिसता पूण एक आश आशिल्लें कुकींग कॉम्पिटिशनाक कसले पूण हांव करता म्हणून एक मनांत आशिल्लें बट ताका एक म्हाका एक वेदीक सृश्टी केलेलें हांगा GSBच्यान यूथ ऑफ GSBच्यान सो म्हाका भारी खूश जालें तशें हांव इमिडिएटली फॉर्म फिलअप करून येवन रजिस्टर केलें सो तुमकां या इंट्रस्ट आयला म्हणजे कुकिंग कॉम्पिटिशना पार्ट घेवं का म्हणून तुमी राखून आशिल्ले राखून आशिल्लें कितें तुमगेलें पॅशन की कुकिंग हय पॅशन हॉबी पॅशन म्हणून म्हाका इंट्रस्ट फूड दाखोवन कुकिंगांत इंट्रस्ट मस्त आशिल्ला तशें हांव लेकलें एक पंत हांवय पळोवका पंत म्हणून तशें देखून मागीर इमिडिएटली फॉर्म फिलअप केलें आनी हांव हें केलें ओके सो आतां नेक्स्ट तुमी वचून ते प्रिपरेशन स्टार्ट करतात हय हय तुमगेलें ऑडिशन जाका हय सो कशी फील जाता मागीर तुमी हांगा आयल्याची मस्त जण आसा कंटेस्टंट्स जजेस रेडी आसा ती नेक्स्ट वचून प्रिपेर करच्या जजेस जाल्यार वरच्या कशी फील जाता म्हाका मस्त खूश जाता आसा एक लायटर खंयची कडेनची नर्वस फर्स्ट टायम बट विन जाल्यार मुखार ना जाल्यार एक्सपिरियन्स करेक्ट हांगा पुरो जणांक शिकूंक मेळटा हय मस्त शिकूंक मेळटा म्हणून आनी नेक्स्ट कसन करूं येता पण फर्स्ट टायम न्हू म्हणून नेक्स्ट आनी पुरो जणाले अशें आसता कॉम्पिटिशन म्हळ्यार एक अशें आसता कुकींग कॉम्पिटिशन अशें आसता तशें एक खुशीची कोणेय विन जाल्यार एक खुशी म्हळ्यार तांगेल बेस्ट तांणी दिताच केन्नाय एक्झॅक्टली तशें देखून मिगेल बेस्ट हांव तांगेल बेस्ट सो कोणेक हें जाल्यार म्हाका एक्सपिरियन्स मात्र म्हाका 100% डेफिनेटली येस ऑल द बेस्ट माय थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच माय नाव कसं तुमगेलें म्हगेलें नांव लक्ष्मी पै म्हणून हांव उडपादक ओके बुधवार कोण आज सकाळी येयले तुमी ओके कसन करून हाडला तुमी एक्चुली हांव केलें चुरमुंडो चुरमुंडो ओके खंयची बेस एक्चुली थोडेची गोवा पेटा थोडे चना पेटा मागीर साखरे पेटी साखर आनी येलाकी ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಕೋರ್ನು ಪಿಟ್ಟಿ ಪೌಡರ್ ಕೋರ್ನು ಮಾಗಿರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕರ್ಚು ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಭಾಜೋಕ ಮೇನ್ म्हणस वेळ भाजूच्या वता ओके त्या भाजूच्या मागीर फस्ट गाळसुका गोवा पीठ फस्ट गाळसूक येता म्हणटा तो बरो गोवा पीठ कितले 1/4 किलो गोवा पीठाक हांव अर्ध किलो चणा पीठ घाला हय फस्ट म्हळ्यार फस्ट पुरे पीठ गाळसून घेवन मागीर चंद कोण भाजूच्या त्या स्मेल येता भाजिलेल कुडल्या ताजे हरवेसण वचून घेवन मागीर स्मेल येता परंबोळ येता तेन्ना आमी बंद करचें मागीर चणा पीठ भाजूचें चणा पीठ अर्द भाजिल्यार कोड जाता भाजी ना जाल्यार उंडो तशें देखून फस्ट चणा पीठ भाजूचें मागीर चणा पीठ फस्ट निवोवका फस्ट हें भाजून घेवन सकयल दिवोवका मागीर चणा पीठ भाजून तें मागीर निवोवचें मागीर साखरे पेटी ना जाल्यार आमी साखरे पेटी फस्ट येळू आनी साखरे पेटी घालून साखरे पेटी ग्राइंड करचें आनी तो मागीर ॲड करचें बट हून आसतना ॲड करून येता म्हळ्यार साखर उदा जाता ओके तशें देखून साखर फस्ट मागीर पिटी करून घेवन फस्ट गाळसूचें येता म्हळ्यार तांकां खड खड मेळटा ना जाल्यार गुळी साखरे गुळी आसल्यार पेट उंड खातना येता म्हणून तोंदर जाता मागीर साखर पावनी जाल्यार पीठ दोन्ही गुळी रपता तेन्ना आमी ओपास साखर ॲड करता इतल्या किलोक हांव आतां इतल्या 1/4 किलो केलेले 1/4 किलो गोवा पीठाक अर्ध किलो चणा पीठ घाला मागीर 1 किलो साखर ताद 1 मुष्टी एक्स्ट्रा ॲड जाला साखरे पीठ आनी थोडे पयस चड जल दिसता म्हाका मेगेल एका चुरमुंड करतना एक पुरो एक राउंड आसुका आनी एक कुल्याक आसुका सो आनी तो पुरो डिफरंट रिंगड शेप आयला आनी थोडे पयशी चड चिकी चड जाला याची चड जाला बाय तुपा पयस चिके चड म्हळ्यार चणा पिठाने बाय चणा पीठला मागीर ताशा पुरो
ताका ते No, वय वय गोवा पेटाचें करचें म्हळ्यार गोवा पेट म्हण आमकां सांग दाखोवन मिगेल अम्मान अशें करचें आशिल्लें म्हळ्यार जाल्ल्या पळ्ळ्यांगारचे चार्टाका फस्ट चुरमुंडाचे थोडे जिबे लायता चित्ता म्हळ्यार तांकां हायेस्ट आयर्न कंटेंट्स आसा म्हण चण्या ह्या गोवा पेटांनी तोप घाले सतना भाजून जाल कुडला तांकां हायेस्ट आयर्न कंटेंट्स प्रोड्यूस जाता तशें मिगेल अम्मान तशें सांगचें आशिल्लें म्हूण हांव हें प्रिफर केलें बट वय करेक्ट तुम्ही प्रेझेंटेशनाक वयर पिस्ता घाला तुमकां लायक कितें ओटू वचता म्हूण पिस्ता ना ना हांव जस्ट अशीच एक म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार हांव फस्ट टायम कॉम्पीट करचें तशें करून म्हाका ता कशें म्हणून येदोळ एक्सपिरियन्स ना बट आनी कळ्ळें कशें कशें आसता तशें तुम्ही कसं कोण असेल हाऊस वाईफ हांव हावज वायफच ಬಾರಿ ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾವ್ಕ ಖಂಡಿತ ಈಗ कसं म्हणणार एक कॉम्पिटिशन लेवल अंतू प्रेझेंटेशन अंतू मस्त इम्पॉर्टंट फॅक्टर एक गोल्डन रोल असता कुकिंग कॉम्पिटिशन लोकांचे एनिथिंग दॅट गोज ऑन दी फूड ॲज अ प्रेझेंटेशन शुड बी एडिबल आम्ही तुमगे प्रेझेंटेशन अंतू सुमार गुलाबाच्या ह्या परे दवरलें दिसता वय त्या पुराय मिनिमाइज करत अगत्य ना फूड अंत कसं करताच कसं टेस्ट करचा तुम्ही दिताच अंत किती लायक जाता तितलें कॉन्सन्ट्रेशन केला रे तेमकां चड टायम फुड्डावर स्पेंड करा लायक टेस्ट वयस म्हणल्यार बरेची त्या टेक्स्चर ಸ್ವಲ್ಪ गोवा पिठांनी चण्या पिठांनी निमतान येदेची ह्या जावन आसतला सॉफ्टनेस चड वय सॉफ्टनेस तुमी इम्प्रूव करत मुखार खंडीत बट तुमगेला स्पेशालिटी कसा ना घरकडा हांव कुकिंग करता फूड डावन स्पेशालिटी कसं ना आता पत्रड म्हणचो अंत बरें कसं नाही तांकां पत्रड मिगेल पत्रड मस्त इश्ट इवन चुरमुन जाल्यारूय मस्त इश्ट इत कसं स्पेशल घालता तुमी घरतो हांव पत्रड हाका म्हळ्यार मिगेल मरवळा पाना पोडी टायप आसता म्हळ्यार हांव उडीद आनी हिंग भाजून घालता उडीद आनी वय तुम्ही फण्णां पत्रड करची ना ना हांव रोल मागीर रोल करचें पोडी भाजयतना चिके सपूर करता म्हळ्यार रावंड येवन म्हळ्यार एक नमून क्रिस्पी जावन हांव आसका जावं पेटांत हांव बुडोवन घेवन भाजोवचें क्रिस्पी वय ना जाल्यार क्रिस्पी येना मरवळा पानां पोडी भाजयता जाल्यार मुळांत एक पत्रड्या पान दवरता मागीर ताजे वयल्यान मरवळा पान दवरता इथं म्हळ्यार रोल करून म्हाका चिके कश्ट जाता तशें देखून हांव तशें करता तेन्ना म्हाका कट्ट करच्याकय सुलभ जाता तशी अंटून ताका बसता तशें कट्ट करच्याकय सुलभ जाता मागीर भाजूच्याक दवरचें हांव तळचें ना क्रिस्पी जावन सिम्मार दवरूनचें भाजोवचें थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद जय श्रीराम सो कशें ओवरऑल एक्सपिरियन्स लायक इट वॉज व्हेरी वंडरफूल एक्सपिरियन्स मस्त खूश जालें म्हाका आनी कसं म्हळ्यार फस्ट टायम एक थोडे फस्ट नर्वस आशिल्लें बट जड्जसान पुराय क्वेश्चनाक हांव करेक्ट आन्सर केला ओके तशें ताणें फील जाता सिलेक्शन जातलें की हांव सांगूं जायना बट म्हळ्यार मिगेला पशी मस्त जनान तांगेल आयटम तांगेल बेस्ट तांणी दिल्लें निमित्त ता पुराय डिपेंड जजेस वयरेचे आमी कसलें सांगूं जायना बट कोणाकय कसं नाही मेळ्ळो बट म्हाका एक लायक एक्सपिरियन्स व्हेरी नायस कोणीय कसं नाही म्हणो बट हांव हें मिगेल फस्ट फर्स्ट टाइम तुम्ही कॉम्पिटिशन वय ओके कंटेस्टंट आउट इंटरॅक्ट करू लागता वय इंटरॅक्ट शिकूं मेळ्ळा म्हळ्यार कसले आयटम्स आसताचे बट प्रत्येक आयटम्स आयसा आतां केलो जणांनी म्हाका टेस्ट आनी दिला मस्त लायक आशिल्लें तशें हांव म्हणचें आमी मात्र लायक म्हण न्ही बट तांगेलय मस्त लायक आसा सो त्या पुराय डिपेंड जड्जसाल वयरे तांकां करेक्ट गोत आसता तांणी कसं करताचे तांणी कशें जजमेंट करताचे ते म्हळ्यार तांकां एक्सपिरियन्स आसा करेक्ट तशें देखून म्हाका त्या एका तांणी डिसायड केला म्हणकेच सो बट तुमगेले वेगळे एक्सपिरियन्स म्हळ्यार म्हाका मस्त खुशी जाला आनी म्हाका एक प्राऊड फील जाला हांव एक एक्सपोज करच्याक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी यूथ ऑफ GSB थ्रू म्हाकाच एक एक्सपोज करच्या म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणचे त्या एक एक्सपिरियन्स मस्त खूश आसा ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच